आयतार 7 जून 2024 जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाजीक परब। मुखेल वोड, जी कोण म्हजे मांस खातात आणि म्हजे रगत पियेतात तांचे सवे सासणीक जिवीत आसा। नियाळाक आधार, हालींच एका भुरग्याच्या पयल्या कुम्यावाच्या समारंभाक गेल्लो। त्या भुरग्याक असो विचार केलो, पयलेच फावट तुवें जेजूक तुज्या काळजांत घेतला, उंडो तुज्या तोंडांत घालतोच तुका कितें भोगलें? ताणें म्हळें, कसलोच टेस्ट नासलो। तेन्ना म्हज्या मनांत असो नियाळ आयलो, हो उंडो खावपाक केक, बिस्कीट वो चॉकलेटी भशेन रुचीक लागोना जायत, वो तें पिवण बऱ्या फ्रूट ज्युसास भशेन ना जायत, पूण तें जावन आसा आमचें ओत्मीक जेवण, जे आमी रुचीचें वो घोस्ताचें खातांव पियेतांव। तें आमचे संवसारीक कुडीक घोट करता, पूण हें ओत्मीक जेवण उंडो आनी सोरो जाका रूच ना तें आमच्या ओत्म्याची वाड करता। दिसूं नासलेली कुरपा थंय आमकां फावो जाता। दिसपट्टी जेन्ना मिसाच्या बलिदानांत ही कुरपा घेतांव, हीच कुरपा आमचे अडचणे वेळार आमच्या ओत्म्यांक घोट करता। बरें जेवण जेवन जशी कूड लांब रुंद वो मोठी जाता, तशें ओत्मीक वटेन जेजूची कूड आनी रगत शेवून आमचें मन काळीज आनी अंतस्कण शांत जाता। आमच्या ओत्म्यांक भलायकी फावो जाता। म्हजो थाराव, परतून परतून जेजूची कूड आनी रगत शेवून म्हज्या ओत्म्याची घोटाय वाडोवंक प्रयत्न करतलें।